suppliers to the state of Goa, you can do it. All other states have done it. Many other states have done it. Pipe gas to every house. So every house will have a road, will have the water, will have electricity, and will have pipe gas. आमच्या जमनी पोंदाक देवान दिल्ली गॅस काय घ्या आयज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणटा it is 1,000 million tons. कितले? As per the government of Goa and as per the government of India, Indian Meteorological Department, it is 1,000 million tons of iron ore. आज market rate तो यानी ये केलो हिशोब केलो, it is 4,50,000 crores of rupees. कितने? 4,50,000 crores of rupees. Mining coal चालून ट्रक वाले रस्ते आते पड़े, बांध वाले रस्ते आते. आई ट्रक वाले यहाँ के पड़े तो कुछ रीन हानि कितने? 152 crores of rupees. बांध वाले में चले कुछ रीन कितने? 104 crores. So altogether, the total loans of barge owners, truck owners is 259 crores. And now where these 4,50,000 crores Goa Sarkaran Purpur ऋण काढले. As per the survey of India of Goa, economic survey, our loans are nearly 14,000 crores. So even if you take 14,000 crores plus 259 crores is 14,259 crores. If you minus with all this 4,50,000 crores and 25,000 crores which is due to the government, you can provide free water, free electricity and stop the taxes and have budget provision for the next 200 years without charging 1 penny and 1 paisa to the people of Goa. Just so it is. So in case, I'm just telling you by the way, आज आमगेले भुरग्यांक लोकांक सर्विसी काडे. They have earned money for hundreds of years. They should see that their salaries are paid. Government should take it over and government should run it and distribute these goodies, bonanza, to the people of Goa because mines belong to the people of Goa. आज आमच्या गोंयच्या गोंया भितर काय इश्यूज आसा. मायनिंगाच्या संबंधांचो इश्यू रेट चाललो आसा. आज मायनिंग खरें म्हणजे आमचो व गोंयकारांचो खरें म्हणजे एक व्हडलो रिसोर्स. ही जातूंतल्यान गोंयच्या सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटा, गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक रेव्हेन्यू मेळटा की ज्याच्या आदाराचेर तुमकां आमकां सगळें काम मुखार व्हरपाक मेळटा. पूण आयज फुडल्याची ऑर्डर आसा, तातूंतल्यान सुद्दां वाड काडपाचो सरकाराचो यत्न आसा. पूण जे ऑप्शनाची एक ऑप्शन गव्हर्नमेंटाचो कोर्टान घालून दिल्लो आसा, तातूंतल्यान म्हणजे कशें मुखार वचपाचें हेचे खातीर मातसो ही सरकाराक थोडो टायम जाय. गोवा गव्हर्नमेंट आसत, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसत, कन्सल्टेशन. आय एज युअर रिप्रेझेंटेटिव्ह की हातूंतल्यान वाट काडून आमच्या गोंयचो जो रिसोर्स क्रंच जावपाचो जो प्रॉब्लेम आसा तातूंत आमी कशें भायर सरपाक शकता हेच्या संबंधान सरकाराचो यत्न चालू आसा. आनी म्हणून हो आमचो गव्हर्नमेंट आसत, व सेंट्रलचो आसत, गोंयचो आसत, प्रायम मिनिस्टर स्वता नरेंद्र मोदी आसत, आमी सगळे जाण बारीक मनशांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसत, आमी कमिटेड आसा. आणि म्हणून ह्या स्किमीच्या अशा पद्धतीच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान व डेव्हलपमेंट मुखार व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो जो कॉपरेशन आतां मेरेन मेळीत आयलो आसा तो असोच मेळचो अशें तुमच्या सगळ्यांक मागता. आनी परत एकदा तुमकां सगळ्यांक अश्युअर करता की ह्या नावेलीच्या पंचायती भितर आसत, नावेलीच्या गांवा खातीर आसत, जो कॉपरेशना खातीर जो उलो बाब विजीन फालेरांनी मारला तातूंत जी कितें सांगत आसा, जी कितें कॉपरेशन करपा सारकें आसा तें डेफिनेटली हांव करतलो आनी तुका उतर दिवपाक दिता. कारण आमकां जाय गोंयचो डेव्हलपमेंट, गोंयकारांचो डेव्हलपमेंट, तेजे खातीर आमी सगळे जाण काम करुया अशें तुमकां सगळ्यांक